गोवा टॉप 25च्या बुलेटिनान हांव सांजवी तुमकां येवकार दिता। नजर मारूया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर। गोंयच्या वेंचून आयिल्ल्या आमदारांनी आयज सोपूत घेतलो। हंगामी सभापती गणेश गांवकाराच्या अध्यक्षतायेखाला आनी राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लयाचे देखरेखी ही सोपूत विधी जाली। हे खातीर राज्यपालान खासा विधानसभा अधिवेशन आपयिल्लें। मात हे सोपूत विधीचेर आदले विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन हरकत घेतल्या। गोंयांत सरकार स्थापन जावंक नासतना सोपूत कसो घेवं येता असो प्रश्न केला। मजगतीं भाजपाचे केंद्रीय निरीक्षक आयज गोंयांत येतले। होळये उपरांतचे गोंयांत सरकार स्थापन जातले अशी शक्यताय आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळपाक गोंयचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे मंगळारा दिल्ली वतात। ते भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डाक मेळटले। वेंचणुकेंत सामकी कडेगाड कामगिरी करून भाजपाची 20 सिटां हाडल्या उपरांत दोतोर प्रमोद सावंताची ही प्रधानमंत्री मोदी कडेन जावपाची पयलीच बसका। भाजपाच्या 80% आमदारांचो मोगो पक्षाचो तेंको घेवपाक विरोध आसा अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सांगतात। मोगो भाजपाचे विशयावयल्यान प्रधानमंत्री, भाजपा अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्र्या मजगतीं म्हत्वाची चर्चा जावपाची शक्यताय आसा। गोंयचे भाजप सरकाराचो मुख्यमंत्री कोण जातलो ह्या घुसपागोंदळाक ही बसका म्हत्वाची थारतली। मोगो पक्षाच्या भाजप सरकारांत भितर सरपाच्या यत्नांचेर बाबूश मोन्सेरात खर टिका केल्या। मोगो पक्षान हे आदी अशीच खेबाडां करून काँग्रेस भाजपाची फटवणूक केल्ली असो आरोप बाबूशान केला। भाजप सरकाराक खऱ्या अर्थान तेंको दिवंक जाय जाल्यार मोगो पक्ष भाजपान विलीन करचो अशें आव्हान बाबूशान केला। मोगो पक्षान भाजपाक तेंको जाहीर केल्या उपरांत भाजपांतल्यान 80% आमदारांनी आतां मेरेन तांकां विरोध केला। भाजपाच्या 4 राज्यांनी विधिमंडळ गट फुडारी वेंचून काडपाक आनी सरकार स्थापनेचे प्रक्रियाक पुराय करपाक भाजपान केंद्रीय पांवड्यावयल्यान निरीक्षकांची नेमणूक केल्या। गोंया खातीर शेतकी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आनी नुस्तेमारी राज्य मंत्री एल. मुरुगन हांची नेमणूक जाल्या। कर्नाटकांत चालू आशिल्ल्या हिजाबादाचेर मंगळारा कर्नाटक उच्च न्यायालयान म्हत्वपूर्ण निकाल दिला। शाळा महाविद्यालयांत हिजाब बंदीच्या निर्णयाक आव्हान दिवपी याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारली। हिजाब घालप हो एक विशिष्ट धर्माच्या अनिवार्य प्रथेचो भाग न्हय अशें न्यायालयान आपल्या निर्णयांत म्हटलां। जयेश नायकान आनी ताच्या वांगड्यांनी सोमारा समर्थगडार बसका घेवन फातोड्डेच्या पुलीस स्थानकांत अनवळखी मनशाचेर जाल्ल्या कागाळी विशीं चर्चा केली। मडगांवच्या आयनॉक्सांत कश्मीरी फायल्स ह्या सिनेमाचेर पोस्टर नाशिल्ल्यान तशें ऑनलायन तिकेट बुकींग ॲपचेर हाऊसफुल दाखोवन लेगीत फकत 40% थिएटर भरिल्ले म्हण जयेश नायकान आयनॉक्स वेवस्थापकाक हाचे विशीं जाप विचारिल्ली। ह्या वादान मजगतीं आयनॉक्सच्या कर्मचाऱ्यांचेर मारबडय लेगीत जाली। उपरांत ह्या पुराय घडणुकेची पुलिसांनी दखल घेवन सुमार 45 लोकां आड फातोड्डा पुलीस स्थानकांत कागाळ नोंद जाल्ली।
पूण ही कागाळ जयेश नायकाचेर नासून अनवळखी मनशाचेर आसा अशें खुद्द जयेश नायकानूच सांगलें. तशेंच लोकांनी हो सिनेमा चडांत चड पळोवचो हो संदेश दिवपाक ही बसका घेतिल्ल्याचें ताणें ह्या वेळार सांगलें. कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयलां. आयतारा आनीक सोमारच्या 24 वरांत वट्ट 7 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. ह्या काळान एकूय दुयेंतीक मरण आयलें ना. फाटल्या 24 वरांत 2 जाणांक कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरें जावपाचें प्रमाण 98.40% पावलां. ताका लागून मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,45,211 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2,41,287 दुयेंती बरे जाले. सक्रिय दुयेंतीचो आंकडो दिवन तो 94 पावला. सोमारा उपचारा खातीर एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो ना. आतां मेरेन 1,90,110 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. मंत्रीपद आनी मोठी पदां मेळोवपाक मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग सुरू आसा. बाबूश मोन्सेरात वांगडा ताच्या घरकान्नीकूय मंत्रीपद जाय. जेनिफर मोन्सेराताक सोडल्यार तिच्या जाग्यार एकमेव उरिल्ली डॉक्टर देविया राणेक मंत्रीपद मेळचें हाचेर विश्वजीत राणे तशेंच सगळ्यांचो तेंको आसा. मंत्रिमंडळांत बायल मनशेचो आस्पाव आसपाकूच जाय अशें भाजपा पक्ष फुडाऱ्यांचें मत आसा. ह्या दोन जोडप्यांक लागून मंत्रिमंडळ अडकून उरलां काय कितें असो प्रश्न उप्रासला. मिरसांग पिकावळीचो वखद जाल्लो आसतनाच करपो रोग आयिल्ल्यान दिवचल तालुक्यांतल्या मये आनी हेर वाठारांतल्या शेतकारी मदीं हुस्को पातळ्ळा. ह्या रोगाक लागून अंदू मिरसांगाच्या पिकाचेर परिणाम जावन मिरसांग आनीकूय तिखट जावपाची शक्यताय आसा. करपो रोग लागून मिरसांगेची रोपां करपून वतात. मिरसांग लागवड करपाक फुडें आशिल्ल्या मये वाठारांतल्या कांय मळ्यांतल्या रोपां करपून गेल्ल्याचें चित्र दिसून येता. अंदू कश्ट आनी खर्च फुकट वता असो हुस्को शेतकारी प्रकाश नायक हांणी उक्तायला. दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या पालखेची मिरवणूक व्हरताना बरीच अडचण जाता अशी कागाळ भक्तगण करतात. तर दर सोमारा दिवचलच्या देवी शांतादुर्गेची पालखी देवळांतल्यान काडटात. देवीची पालखी रस्त्या वयल्यान व्हरताना भक्तांक ताचो बरोच त्रास जाता अशें दिवचलचे लोक सांगतात. पालखेच्या वेळार पुलीस बंदोबस्त दवरचो अशी मागणी केल्ली पूण ती मागणी अजून पर्यंत पुराय जावंक ना अशी खंत देवस्थानाच्या अध्यक्षान उक्तायल्या. गोयचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपा गोय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे सोमारा कश्मीरी पंडिताचो संघर्ष दाखोवपी द कश्मीरी फायल्स हो सिनेमा पणजेच्या आयनॉक्सांत पळयलो. आयतारा 13 मार्चाक मडगांवच्या आयनॉक्सांत द कश्मीरी फायल्स ह्या सिनेमाचे पोस्टर थिएटरा भायर न लायिल्ल्यान सिनेमा पळोवंक आयिल्ल्या बजरंग दलाच्या कांय लोकांनी वेवस्थापकांकडेन वाद घातलो. हे घडणुके विशीं दखल घेवन गोंयचो काळजीवाहू मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या सिनेमाचे जाता तितले शो जावचे अशी आयनॉक्स वेवस्थापकांकडेन विनवणी केल्या. वेंचणुकेत सगळे उमेदवार हारले उपरांत लेगीत तृणमूल काँग्रेसीन गोंयांतलो वावर सुरूच दवरपाचो निर्णय घेतला. काम सुरू दवरपा खातीर पक्षान 3 वांगड्यांची समिती नेमल्या. सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी हांणी ही म्हायती दिल्या. अशोक तन्वर, सुष्मिता देव आनी सौरभ चक्रवर्ती ह्या 3 वांगड्यांची वेंचणुकेच्या परिणामाचो नियाळ घेवपा खातीर समिती स्थापन केल्या.
ही समिती पक्षाचे काम चालू दवरतली। गोंया खातीर कितें जाय आनी कितें करप शक्य आसा हाचेर विचार करपा खातीर 26 मार्चाक परिशद जातली। अश्यो परिशदी फुडें जायत रावतल्यो। तृणमूल काँग्रेसींत उण्या वेळांत तयारी करून विधानसभा वेंचणूक लढयली। पक्षाक यश मेळ्ळें ना तरी गोंयकारां कडेन संपर्क साधलो। तृणमूल काँग्रेस गोंयान वावर करीत रावतली। पक्ष वेंचणुकेंत खंय कमी पडली ताचो विचार जातलो। वेंचणुकेंत हारले उपरांत काँग्रेसी भितर सध्या विरोध पक्ष फुडारी कोण जातलो हाचे वयल्यान सर्त सुरू जाल्या। दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांणी सगळ्या जैतिवंत काँग्रेस आमदारांक आपल्या वटेन ओडपाक बरेच यत्न सुरू केल्या। मात वेंचणुकेंत कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान काँग्रेसी भितर उमळशीक बरीच उणी जाल्या अशें समजता। जॉइंट इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट आयोजित रोटरी क्लब ऑफ बिचोली आणि कॅरिंग सोल बिचोलीम अँड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांच्या जोड पालवान रक्तदान शिबीर आयोजित केले। या कॅम्पाचे सेवे खातीर 58 व्हॉलंटियर्स उपस्थित आशिल्ले। 35 लोकांनी या शिबिरान रक्तदान केले। कॅरिंग सोल आणि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचे 22हून चड सदस्य रक्तदान शिबिरान उपस्थित आशिल्ले। अधिकाराच्या मुद्द्या वयल्यान मयेगांवच्या श्री माया खेळबाय देवस्थान समितीची वेंचणूक घेवपाक एका गटान हरकत घेतल्या। आमचो अधिकार आमकां दियात अशें नायक आनी हेर वांगड्यांनी मागणी आसा। या मुद्द्याचेर वेंचणूक निरीक्षक आनी दोनूय गटां मदीं चर्चा चालू आसा। जाल्यार दुसरे वटेन वेंचणूक अधिकाऱ्यान पुलिसाची मजत घेवपाची थारायल्या। देखून बोवाळ जावपाची शक्यताय आसा। आता वेळ झाला एक ल्हान विसव घेवपाचो। विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया। तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। विसवा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार। आता पळोवया फुडल्यो खबरो। म्हापशा जो मेनेझिस फार्मसी लागसार शेनवारा राती कडेन भिरांकूळ अपघात जालो। दूध घेवन आयिल्लो हो ट्रक 2 गाडयांक धपको देत मुखार गेलो आनी बद्द वचून दुकानाचेर आदळ्ळो। या अपघातान दुकान आनी गाडयांचे बरेंच लुकसाण जाला। या अपघाताक कोणाकूच मार लागूं ना। ट्रकाचे ब्रेक फेल जाल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचे सध्या तरी कळटा। हाचेर पुलीस फुडली चवकशी करतात। पेडण्या वाठारांत सध्या मोपा विमानतळ जोड रस्त्याचे काम नेटान चालू आसा आनी आता मोपा जोड रस्त्याक जोडून उड्डाण पूल बांदपाक सुरवात केल्या। त्या खातीर या वाठारांतली सगळी झाडां पेडां कातरून उड्डाण पूल करपा खातीर खांबे घालपाक जाय म्हूण जमनीची तपासणी करपाचें काम चालू आसा।
पयलीं झाडां कातरतना कितलेशेच पुलीस थंय आसताले, पूण व्हडली यंत्रणा वापरून जमीन खणपाचें काम चालू केलां तेन्नाच्यान एकटो सुद्धा पुलीस थंय ना. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या प्रवीण आलेकरान तरी लोकांचें म्हणणें आयकून घेवन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. दिवचले कोर्टा लागीं जंक्शना वयलें तें भिरांकूळ झाड निमणे कडेन कापपाचें काम सुरू केलां. न्यायालयान आदेश दिल्या उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान झाड कापपाचें काम सुरू केलां. सुक्या झाडाचो वाठारांत धोको तयार जाल्लो. हें झाड अशक्त जाल्ल्यान तें केन्नाय हुमटून पडपाची शक्यताय आशिल्ली. हें झाड पडून कसलोय अनर्थ घडचे आदींच तें झाड कापचें अशी थळाव्या कडल्यान नेमान मागणी जाताली. 15 दिसां आदीं ह्या आकांताळ्या झाडांतल्यान जावपी भिरांकूळ गजाली विशीं गोमंतक टीव्हीन हाचेर उजवाड घातिल्लो. उपरांत सोमारा सकाळीं हें झाड कापपाचें काम हातांत घेतलें. मये गांवांतलो रस्तो वेवस्थीत जाय मेरेन ह्या रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करची न्हय अशें मयेची सरपंच सीमा आरोंदेकार हांणी मागलां. बुधवारा दनपारां मये पंचायत कार्यालयांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत सरपंच सीमा आरोंदेकार उलयताली. ह्या वेळार उपसरपंच संतोष गडेकार हाजीर आशिल्ले. एके वाटेन उदकाची पायपलायन आनी दुसरे वाटेन केबल घालपाचें काम चालू आसा. तातूंत मिनाची येरादारी चालू आशिल्ल्यान रस्त्याचेर साबार समस्या उप्रासल्या. पोरणी पायपलायन फुटपाचे प्रकार वाडल्यात अशें सरपंच म्हळां. रेव्होल्युशनरी गोवन्साक पयल्याच यत्नान विधानसभेन पावल दवरपाक येस आयला. लोकांनी आमचेर दाखयल्ल्या विश्वासा खातीर आमी तांचे उपकारी आसात अशी प्रतिक्रिया मनोज परबान दिल्या. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत 40 मतदारसंघात आरशीचे उमेदवार उबे करतले. तशेंच ह्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळांत गोंयकारांचे प्रश्न सुटावे करपाक वावुरतले अशें तांणी सांगलें. ह्या फावट आरशीन 38 उमेदवार वेंचणुकेच्या मैदानार उबे केल्ले. तातूंतलो विरेश बोरकार हो तांचे सांत आंद्रे उमेदवार जैतिवंत जाला. दिवचल मतदारसंघाची नवे तरेन उदरगत करपा खातीर भाजपाक तेंको दिला अशें नव्यान वेंचून आयिल्ल्या दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी सांगलें. कसलीच मागणी करूंक ना, पूण मंत्रीपद मेळ्ळें जाल्यार उदरगत करपाक सोंपें जातलें अशें तांणी गोमंतक टीव्हीच्या प्रतिनिधी कडेन उक्तायल्लें. पणजेचो सध्याचो महापौर रोहित मोन्सेराताच्या महापौराच्या पदाची एका वर्साची मुजत 30 मार्चाक सोंपतली. देखून पणजेन नव्या महापौराच्या नांवाची चर्चा चालू आसा. पूण मोन्सेरात फामिलीच्या नांवाक परतून वजन आयिल्ल्यान महापौर पदाची माळ रोहिताच्याच गळ्यान पडपाची शक्यताय आसा. आदलो महापौर उदय मडकयकार सुरेंद्र फुतारदोन आपूण महापौर पदाच्या शर्यतीत नाशिल्ल्याचें ह्या आदींच स्पश्ट केलां.
लोकांक स म्हयन्या उपरांत उदकाची व्हड बिलां दिल्ल्यान दवरलेच्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्यान वचून अधिकाऱ्याक जाप विचारली. गरीब शेतकारांक इतली वाडोवन बिलां दितात ती लोकांनी कशी भरप असो प्रश्न लोकांनी विचारलो. अधिकाऱ्यान तांकां बिलांची प्रक्रिया समजायली आनी कितेंय दुबाव आसा जाल्यार बिलाची कॉपी वांगडा लेखी अर्ज दाखल करचो अशें लोकांक सांगलें. मुख्यमंत्र्यान फुकट उदकाची येवजण दिल्ल्यान 39% नावेले वाठारांतल्या लोकांक शून्य बील येता अशी म्हायती अधिकाऱ्यान दिली. दोन 2022 गोंय विधानसभा वेंचणूक मुरगांव मतदारसंघात 15 वर्सां उपरांत काँग्रेसीचो उमेदवार संकल्प आमोणकार वेंचून आयलो. आयतारा दनपारा आपल्या समर्थकां वांगडा व्हडा दबाजान संगीताच्या तालार मिरवणूक काडली. लोकांचो तेंको आनी वेंचून हाडिल्ल्यान ताच्या मुखामळार खोशी दिसून येता. संकल्पाचे जैत तेंच मुरगांव जनतेचे जैत आनी आमदार सगळे कार्यकर्ते एकठांय जावन फुडें मुरगांवची उदरगत करतले तशेंच बुरशें राजकारण करचें ना अशें मुरगांवचो काँग्रेसीचो घटाध्यक्ष महेश नायकान सांगलें. काणकोणच्या लोलये गांवांत पारंपारीक शिगम्याक सुरवात जाल्या. नवये दिसा मांडार उबे रावन नमन घालून गांवकार ह्या पारंपारीक शिगम्याची सुरवात करतात. 5 वा 6 दीस परंपरे प्रमाण चलत आयिल्ले खेळ आनी हेर कला लोक मांडार सादर करतात. गोवा टॉप 25 च्यो ह्यो खासा खबरो हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.